म्हादयचे उदक भांडुरा वरवीं भरूंक कर्नाटकांत खानापुरा भूसंपादन प्रक्रिया सुरू। मलप्रभा न्हंयचे देगेवयल्या गावांक भूसंपादना विशीं नोटीशी। शेतकार एक्टिव्हिस्टांचो विरोध। लोकसभेत रातिया वक्फ बिल पास। एनडीएच्या 288 आड इंडी आघाडीच्या 232 मतांनी बिल क्लियर। आज दिसभर राज्यसभेत चर्चा। एनडीए कडेन 84 खासदारांची लीड। दिल्ली केंद्रीय फुडाऱ्यांक मेळ्ळ्या उपरांत मोगोचो अध्यक्ष दीपक मेळ्ळो बीजेपीचो प्रदेश अध्यक्षाक। दीपक म्हणटा ऑल इज वेल। मुख्यमंत्र्याचे कान फुकल्या म्हणूकूच ना। मंत्रिमंडळ फेरबदलाची चर्चा। मुख्यमंत्री राज्यपालाक मेळूक राजभवनार। आर्किटेक्चर फार्मसी म्युझिक कॉलेज विद्यापीठ कॅम्पसात व्हरपा विशीं खंय चर्चा। बाकीचे कळना। खांब्यावयल्या केबलांची कापाकापी बंद करची। चीफ इंजिनियराची ऑर्द। सरकारच्या निर्देशांचेर वॉर्द। इंटरनेट सेवा महत्वाची। ई म्हणटा केबलवाल्यांची चलती। विरडी वाळवंटीत बेकायदेशीर रेंव काडपाचे प्रकरण दिवचल मामलेदाराक शेकले। कलेक्टर काडटा शो कॉज। तलाठ्याचे रिपोर्टाचेर कारवाय ना। हायकोर्टाची ऑर्द। मुडकाराक कळोवच्या आदी शिवोले भाटकारान विकली दिल्लीवाल्यांक जमीन। दिल्लीवालो करता दादागिरी। पंचायतीन दोनूय पार्टीक आपयल्यो। मुणकाराक तेको। आणि गोंयांत पावसाचो येलो अलर्ट। कांय कडेन गडगड मारून पावस। वेधशाळेची शिटकावणी। तापमान खंय 35 डिग्री सेल्सियसाचेर स्टेबल। पावसान तापमान पडले।